नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. Headlines brought to you by Chandan Group's Goa. मिकी समितीचो ड्रग्स नेक्सस रिपोर्ट विधानसभेत दवरच्या पयलींच वाद. दोगा आमदारांचो अहवालाचेर सय करपाक न्हयकार. अहवालांत आदलो मंत्री आनी पुताचें नांव. यासिनाचे वास्को संबंधाची NIA कडच्यान म्हायती ना. ताचे बापाय विशीं हरकत घेवपा सारकें कांयच ना. मोटारसायकलवाल्या काश्मीरीक पुलीस सोदतात. मुख्यमंत्र्याचें वक्तव्य. देशाबरोबर गोंयच्या मुस्लिमांनी मोठ्या उमेदीन मनयली ईद उल अझा. दिली ईदाची परबीं, मात विधानसभेत ईदाक राजकीय रंग. काँग्रेसीचो कामकाजाचेर बहिष्कार. मेडिकलांत वखदां मेळनात सारकी. कांय वखदांचो स्टॉकच ना. प्रायव्हेट फार्मसीची जोड. दुयेंती मागतात वखदां बदलून. बाकीचे दुयेंतीची वखदांक मारामारी. नव्या फार्म हाऊसांक लायसनां मेळची ना. बेकायदेशीर फार्म हाऊसांची लायट काडटले. मुख्यमंत्र्याचें उतर. मिकी म्हणटा फार्म हाऊसाच्या नांवान गोंयांत 5,000 हॉटेलां. आणि वजन माप खात्याचे कांय इन्स्पेक्टर कॅलिब्रेशनाक लाच घेतात म्हूण आरोप. मुख्यमंत्री म्हणटात दुबावितांची मालमत्ता तपासतले. पेट्रोल पंपाचे कॅलिब्रेशन तपासपाची मोहीम. खबर विस्तारान. मिकी पाशेकोचे अध्यक्षतेखाला तयार जाल्ले ड्रग्स नेक्ससाच्या अहवालाचेर तो विधानसभेत दवरचे पयलींच वाद जाला. 5 जाणांचे समितीतले 2 जाण अहवालाचेर सय करपाक तयार नात. हे 2 म्हणल्यार मायकल लोबो आनी विष्णू वाघ. मायकल सांगता ते प्रमाण अहवालांत कांय वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांचेर पुरावे नासतना गंभीर आरोप केल्यात. ते सारके न्ही. गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आदलो मंत्री आनी ताचो पूत ड्रग्साच्या वेव्हारांत आशिल्ले अशेंय ह्या रिपोर्टांत म्हणलां. ड्रग्साचो विशय आयलो की राजकारण्यांची सगळीं गणितां गडबडटा. 5 आमदारांच्या सभागर समितीचो हो अहवाल मिकी पाशेको बिरेस्तारा विधानसभेत दवरपाचो आसा. मात 2 आमदारांनी ताचेर सय करपाक न्हयकार दिला. मायकल लोबो म्हणटा तें अशें. I do not agree with the findings of the committee. Certain picture is totally correct. आणि जे intentionally or out of I really don't know how to express जे wrong वस्तू हा रिपोर्टान तेका हांव म्हाजो एसेंट दिना आणि that is why I have not signed the report today. I am giving my letter to the honorable MLA who is the chairman of this committee, Shri Francisco Pacheco. I am also giving a letter to the honorable speaker of the Goa Legislative Assembly expressing my dissent on the report on the findings which may be recorded as a part of the report of the house. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आदलो मंत्री आनी ताचो पूत ड्रग्साच्या वेव्हारांत घुस्पल्ले अशें हो अहवाल म्हणटा. तांची नांवांय अहवालांत दिल्यात. ताचेर मायकल लोबोक कांयच आक्षेप ना. मात हे अहवालांत कांय वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांची नांवां पुरावे नासतना घुसयल्यात. ते बरोबर न्हय अशें तांचें मत. म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार नांवां घाल्ले पुलीस अधिकारी मिकी आड आशिल्ल्या वेगवेगळ्या केसींचो तपास करतात. ताका लागून हे प्रकरणाक वेगळो वास येवपाक लागला. विचारतकच मिकी मात अशें म्हणटा. सांगात. There were the 5 members of committee and there were the 3 members who signed. Those who had any problem, okay, they supposed to become on descending. They should have a descending for the meeting. We made a report based on findings. Okay, आणि ते सगळे एव्हिडन्स आसा. एव्हिडन्साचेरच हांवें रिपोर्ट केला. Okay. Therefore, making any statement now, okay, doesn't make sense. Any member, I will not name. Again, I'm telling, I will not name members who had anything to say. They're supposed to be giving a descending for the meeting after draft been given to them for 24 hours advance to read. There was no descending from any members. विष्णू वागान मात कांय ठोस कारण दिल्लें ना. मात विष्णूचे लागींचे सांगतात ते प्रमाण विष्णूकूय हो अहवाल पुरायपणान निपक्ष कसो दिसना. कॅमेऱ्याचेर मात विष्णू गुळगुळीत जापो दिता. ना मिटींग ती 11क दवरिल्ली. हांव 11:25 कितें 20 कितें पावलां. पूण 11 दवरून तितले शॉर्ट टायम भितर म्हाका घरा कडेन खूब गर्दी आसता.
सकाळच्यान कार्यकर्त्यांची, सो तांकां मेळून येता म्हणल्यार म्हाका वेळ लागता. तुमकां पटना? ना ना, सगळ्योच गोश्टी आमकां पडटल्यो अशें नासता. देर मायट बी समथींग वीच वी डोंट एग्री वीथ. आणि तुमचे कडेन पावलो ना रिपोर्ट जाल्यार तुमची सायन नासतना तो टेबल जातलो? बिकॉज ते कॉन्स्टिट्यूट मेजॉरिटी न्हय, नाजाल्यार दे वील गिव इट बाय मेजॉरिटी. खासा गोपांतल्यान अहवाला विशीं मेळ्ळ्या ती म्हायती अशी: ड्रग्स प्रकरणात धरिल्ले पुलिसांचे फोन रेकॉर्ड घेवन तपास. फोन तपासांतल्यान आदल्या मंत्र्याचो सहभाग सिद्ध करपाचो यत्न. कांय पुलिसांचोय नॅक्ससात सहभाग आशिल्लो हाचे पुरावे. जांचो नॅक्ससात सहभाग सिद्ध जाला तांचेर FIR घालची अशें अहवालांत मागलां. प्रुडंटा खातीर ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार, श्यामसुंदर फडटे आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. आकांतवादी यासीन भटकळ वास्को आयिल्लो ही म्हायती NIA कडच्यान तरी सरकाराक मेळूंक ना. ताच्या बापाय विशीं हरकत घेवपा सारकें कांयच ना अशें गृहमंत्री पर्रेकारान विधानसभेत स्पश्ट केलां. विष्णून यासिनाचे गोंयचे राबित्याचेर लक्षवेधी सुचोवणी घाल्ली. ताचेर मुख्यमंत्री जाप दितालो. मात यासीन हणजुणे घेवन भोंवतालो ती मोटारसायकल बाळगुपी एका काश्मीरी सारको दिसपी मनशाक पुलीस सोदतात इतलेंच मुख्यमंत्र्यान सांगलां. It is important to mention that the role of Bhatkar as an IM operative is being investigated by National Investigation Team. The NIA team left Goa on 16/9/2030. There is no official details available regarding Bhatkar's visit in Vasco from NIA. The matter is sensitive and more detail cannot be disclosed. District Magistrate North and South have also issued order under 144 Criminal Procedure Code in this regard. भटकळाचें वास्को कांयच कनेक्शन नाशिल्लें काय कितें? इज गव्हर्मेंट अफर्मेटिव्ह अबाउट दीस? वास्को जी कमिटी आसा त्या कमिटीचो एक ट्रस्टाचो सदस्य यासीन भटकळाचो बापूय आसा. बट देर इज नो एडवर्स कॉमेंट्स अबाउट हीज फादर. की आतां ती गाडयेचो नंबर भितर आयला 9158. आमी ती गाडी ट्रेस करूंक लायली हांवें. आतां जोकीम परेराच्या नांवारूच गाडी आसा. हें सगळें विकप चालू आनी आतां देवेंद्र टेमकार जो आसा पळय ताणें तो वन काश्मीरी लुकींग लायक भुरग्याक विकली. तें नांव सुद्दां म्हाका खबर ना. ती गाडी 4 जाणांक विकली तांच्यांनी आनी शेवटचो जो कोण आहा पळय तो म्हणटा काश्मीरी लुकींग लायक. आतां काश्मीरी लुकींग लायक म्हणजे म्हाका कळना. म्हणजे काश्मीरी सो दिसता अशें म्हणलां आसतलें ताणें आनी त्यांनी स्पेसिफीक इंग्लीश ट्रान्सलेशन. म्हणजे आता पुलिसीचो ट्रेल तें आता पुलीस इज लुकिंग फॉर अ काश्मीर लुक लायक. पुलीस समज ही केस इन्व्हेस्टिगेट करूंक शकना. आय विल गिव द डिटेल्स ऑफ हाऊ मेनी इनोसेंट पीपल हॅव बीन टेकन टू टास्क. Speaker sir, matter is with NIA at this moment. I can't reveal nor I can. We have to act against this because I have to get more information from NIA. Okay. देशाबरोबर गोंयच्या मुस्लिमांनी बुधवाराक गोंयभर ईद उल अझा मोठ्या उमेदीन मनयलो. सकाळी ईदाचो नमाज करून उपरांत कुर्बानी दिवन गोंयभर हो उत्सव सुरू जालो. मशिदींनी मुस्लिमांनी सकाळी नमाजा उपरांत एकामेकाक ईदाची परबी दिली. विधानसभेतय सभापतीन मुस्लिमांक ईदाची परबी दिली. मात काँग्रेसीन कामकाजाचेर बहिष्कार घाल्ल्यान ईदाक थोडो राजकी रंग आयलो. सभापतीन ईदाची परबी दितना नाका ते विशयाचेर राजकारण करचे न्ही म्हूण काँग्रेसीक 4 उतरां सांगली. 16 ऑक्टोबराक ईद येता म्हणून त्या वेळार साधारण 15 ते 20 दिसां पयलीं हांचे कडेन हांवें चर्चा केली. त्या वेळार सगळ्यां कडेन चर्चा करतकच मान्य विरोधी पक्ष नेत्यां कडेनय चर्चा केल्ली. त्या वेळारय कोणी आक्षेप घेवंक ना. आनी आज अचानक कालच्यान कोणाक तरी दिसपाक लागलें की हाजे वयल्यान आमकां राजकारण करपाची संदी आसा म्हणून जाल्यार तांणी सभागृहाच्या अशा ह्या पवित्र अशा ह्या सभागृहाचो तांणी कोणी अशा पद्दतीन उपयोग करून घेवं नये.
हातून आमचे मुस्लीम बांधव जे आसात तांच्या बद्दल एखादी गोष्ट विरोधान करप अशें आमच्या मनान येवच शकना. ह्या निवेदनाच्या शेवटाक ह्या आमच्या प्रदेशांतल्या सगळ्या मुस्लीम भावा भयणांक हांव ईद मुबारक म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सध्या मेडिकलांत वखदां सारकी मेळनात. कांय वखदांचो स्टॉकूच ना. लोकांक भायले प्रायवेट फार्मसींतल्यान वखदां हाडपाक लायतात. नाजाल्यार दोतोरां कडेन लोक वखदां बदलून मागतात. जांकां भायल्यान हाडपाक परवडना ते दुयेंतीची वखदांक मारामारी. मेडिकलांतलो फार्मसीवालो सरळ वखदां आउट ऑफ स्टॉक म्हूण सांगता. गोडे मुताचे दुयेंसां वयलीं सुद्दां वखदां मेळनात. जीएमसीचे दुखणें सोंपच ना. मेडिकलाकच सध्या वखद जाय. मेडिकलांतले फार्मासी भायर लागल्यात त्यो लायनी पळयात. वखदां घेवंक ह्यो लायनी. हातूंतले कांय जाणांच्या हातार वखदां पडटलीं, कांय जाणांक रित्या हातान येवचें पडटलें, कांय जाणांक 2 मेळटलीं 4 मेळची ना. ही सध्या मेडिकलांतल्या फार्मासींची नित्याची परिस्थिती. फार्मासीवालो म्हणटा वखदांची शॉर्टेज आसा. ना ती वखदां भायले प्रायवेट फार्मासींतल्यान घेयात. ते म्हणटा ना म्हणटा मेडिसीन कांय येवंक ना म्हणटा, येवपाचो कोटा म्हणटा, मागीर तूं घे म्हणटा ते. आतां केन्ना येता सांगूच ना म्हणटा ते. 2-3 एक स्ट्रीप दिले ना, 3 स्ट्रीप दिले. स्टॉकान काय ना म्हणटा, येवपाचो म्हणटा ते. भायले घे म्हणटा. भायले घेवचे पडले आतां जाय तर खरी. ते ना कमी आहे, शॉर्टेज आहे न्हू, ते भायल्यान घे म्हणटा ते. भायल्यान घे म्हणटा. तुका मेळना. ना अर्दी मेळकच ना, अर्दी दिली. ती भायर घे म्हणा, ही प्रायवेटाक भरून दिल्या म्हणा. जांकां परवडटात ते भायल्यान वचून वखदां घेतात. कांय जाण दोतोरा कडेन वखदां बदलून मागतात. जांकां दोनूय परवडना त्यांचे दुयेंतींची वखदाक मारामारी. सगळ्यात लोकांचे प्रॉब्लेम आसा हे प्रिस्क्रिप्शन आतां थंय मेळना. हांव भायर घेवंक शकता, पूण जे बारीक लोक कॉमन लोक जांगा येतात जांकां जेवपाची परिस्थिती ना तांकां व्यक्त वखद भायर घेवप प्रॉब्लेम जाता. म्हणजे तांकां गोवोरमेंटान एटेन्शन दिवचें आनी तांकां मेडिसीन जातली बेगीन. हांगा ते म्हणटा बेगीन येवपाची पॉसिबिलिटी ना. कळ्ळें तुका न्हू, मेडिसीन शॉर्ट सप्लाय आसा. जाता तितले बेगीन एडमिनिस्ट्रेशनान हितून लक्ष घालून लोकांक जातले बेगीन मेडिसिन्स लायफ ड्रग न्हू ते लायफ सेवींग ड्रग तेणी लोन घेवचें पडटलें. तेन्ना भायर तेन्ना तेणी वखद नासतना ते मे सफर फ्रॉम दॅट न्हू, ते मरोंक शकता लोक. म्हणून हेजेर अटेन्शन दिवपाची गरज आसा जातली बेगीन. दुयेंतींक दितात ती नित्याची कितलीशीच वखदां नात, धरून हायपरटेन्शन, एसिडिटी, एलर्जी आनी गोडे मुतावयली. फार्मासिस्टाक विचारल्यार तो म्हणटा परचेज सेक्शनाक सांगलां, मात तांचे कडल्यान अजून कांयच येवंक ना. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण अजून वखदां खातीर टेंडरच काडूंक ना. हाचेर आमी मेडिकलाचो डीन दोतोर जिंदाला कडेन उलोवपाचो यत्न केलो. जीएमसीत ताका सोदलो, मात तो फोनार पसून मेळना. हे पयलीं कितलेशेच फावट मेडिकलांतल्या वखदांच्या शॉर्टेजीचो प्रश्न मिडियांत आयला. विधानसभेंतय हो प्रश्न कांय आमदार अदीमदीं काडटात. भलायकी मंत्री स्टॉक आनी विकिल्ल्या वखदांचो स्टॉक दाखोवन ताचेर जापय दितात. सगळें सारकें चल्लां म्हूण सांगता, मात मेडिकलांतल्या वखदांचे शॉर्टेजीचे कोडे कशेंच सुटना. स्टुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. घेऊ एक वेवसायिक विसर.